नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी चालीक लावपाक गोंय हेर सगळ्या राज्यां परस एक पावल फुडें आसा। फाउंडेशन आनी पदवी पावड्यावेल्या अभ्यासक्रमांचो अभ्यासक्रम तयार आसा। तंत्रीक अभ्यासक्रमांतलो गोंधळ 2 म्हयन्यांनी सुटावो जातलो म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे कॉलेजींत चालू आशिल्ल्या नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020च्या परिसंवादा वेळार उलयतना सांगलें। सुरुवात गोंय राज्य बाकी सगळ्या राज्याच्या पेक्षा एक स्टेप फुडें आसा। तुमचो सगळ्यांचो जर सपोर्ट मेळत जाल्यार आमी खूब बऱ्या पद्दतीन फुडल्या वर्सा फाउंडेशन कोर्स जो आमी ऑलरेडी सुरवात केला एट दॅट लेवल आनी ग्रॅज्युएट लेवल म्हणजे ग्रॅज्युएट लेवलाचेर सुद्दां आमी खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक शकतले। टेक्निकल एड्युकेशनच्या बाबतींत थोडेशें कन्फ्युजन आसा, बट ह्या 2 म्हयन्या भितर तेंय कन्फ्युजन जे आसा क्लियर जातलें। म्हणून आमी कॉम्पिटिशन न करता कशा पद्दतीन नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी बऱ्यांतली बरी बिल्ड करतले, बऱ्यांतली बरी आमी इम्प्लिमेंट करतले, हाजेर आमी सगळ्यांनी फोकस करचो। आणि म्हणजे आमच्या कडेन इट वील बी एट अ तालुका लेवल बेसीस। म्हणजे आता जशें सांगलें की इन फ्युचर द बिचोले तालुका तसो पळोवंक वचत किंवा बिचोले आनी सत्तरी तालुका अवर दीस कॉलेज वील बी द मेन कॉलेज। म्हणजे प्राउडली सांगपाक खूब बरें दिसता की सांखळे सारकिल्या ल्हान शहरान KG to PG पर्यंतचे एड्युकेशन अवेलेबल आसा, बाकीच्या व्हडल्या व्हडल्या राज्यांनी ना। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। म्हणजे येद्याशा सांखळे शहरात या PhD ऑल्सो येट स्टार्टेड ऑलरेडी। हे खंयच्याच राज्यात तुमकां पळोवंक मेळचें ना। म्हणजे डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर जी फॅसिलिटीज अवेलेबल ना ती फॅसिलिटीज आमच्या सांखळेंतल्या ल्हानशा शहरात आमी म्हणजे KG to PhD हालींच तेंच्यांनी सुरवात केल्या। ही फॅसिलिटीज जर आमी येदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस ह्युमन रिसोर्स दोनूय गजाली हांगासर अवेलेबल आसा। आणि म्हणजे तुमी विचार करात की सरकार कितले सिरियसली एड्युकेशन ह्या सब्जेक्टा कडेन पळयता। आमी म्हाका दिसता भुरग्यांक मोटिवेट करपाची गरज आसा आणि आमी जर खूब बऱ्या पद्दतीन, कारण तुमी खरे इन्फ्लुएन्सर आसात, तुमी स्टुडंट्सांक इन्फ्लुएन्स करू शकता, पेरंट्सा पेक्षा चड तुमी इन्फ्लुएन्स करू शकता। म्हणून तुमी जर बऱ्या पद्दतीन इन्फ्लुएन्स केले जाल्यार म्हाका दिसता तेजो इम्पॅक्ट आमकां खूब बऱ्या पद्दतीन दिसून येतलो। निश्चित रित्या एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून हांव तुमच्या कडल्यान अपेक्षा करता की नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां लाभतलें।